Hallelujah. Praise the एकल्या मनशां. Hallelujah. Praise the Lord. Thank you, Jesus. Praise you, Jesus. Love you, Jesus. Thank you, Abba Father. Praise you, Abba Father. Love you, Abba Father. Thank you, Holy Spirit. Praise you, Holy Spirit. Love you, Holy Spirit. या वेळार आमचे दोन्ही हात वयर उबारून अन्य भाशेन आमी देवाक दिन वाचुया. ओरिही नमा शकात्रमा सिकेत्र लांदले बेशा बारा मंत्रमा जिकिरिबी ओरेहेंदरमा जोकोरो मोंत्रिमी सिकित्रो लोकोरो देले बेके अबिरहांत्र वत्रोत्र मा सिकात्र लांदे Gloria, mahima, stuti, vakane, obrosehentra, masakara. Oh, hallelujah, Jesus. Thank you, Father. Rimintro, otra, masikatra, lande. Hallelujah, masakaraba. Ribitra, masokorontra, masikatra, lande. Gloria, gloria, mahima, mahima, stuti आणि आराधना. वाखाणी जीवित दितले देवा. जुआवाचो 3 वर आणि 16वी ओळ आमकां कितें सांगता पळयात. देवान संवसाराचो इतलो मोग केलो की ताणें आपल्या ठेवतात त्या सगळ्यांचो नाश जायना जावच्याक पूण तांकां सासणाचें जिवीत मेळच्याक. मोगाच्या भाव भयणांनो पळया देवाचें उतर कितल्या सामर्थ्यशाली रितीन उलयता. देवान न्हय तुजो आनी म्हजो पूण आख्ख्या संवसाराचो इतलो मोग केलो की ताणें आपल्या एकल्याच पुताक ओपून दिलो. एकलोच पूत मोगाच्या भाव भयणांनो. कित्याक ताचेर विस्वास ठेवतात तांचो नाश ना जावच्याक पूण तांकां सासणाचें जिवीत मेळच्याक. मोगाच्या भाव भयणांनो देवाचे आपल्या पुताक ह्या संवसारान धाडूचें रिजन आसलें तें सासणीक जिवीत. जायते फावटी आमकां दिसता स्वामी जेजू क्रिस्त ह्या संवसारान येयलो मिलागा करूंक, अजापा करूंक, विस्मिता करूंक, लोकांक बरें करूंक. ना मोगाच्या भाव भयणांनो, जूय देव आसा थंय मिलाग आनी अजापा आसातूच पूण खेरीत कारण आसलें देवान आपल्या एकल्याच पुताक ह्या संवसारान धाडूचें. तें म्हटल्यार ह्या संवसारांतल्या मनशांचो नाश न्हय पूण तांकां सदांकाळचें जिवीत मेळोंक, सासणीक जिवीत मेळोंक. शेवट ना आनी हेंच तें कारण जावन आसलें मोगाच्या भाव भयणांनो. ज्या वेळार स्वामी जेजू क्रिस्त आमचे भितर आसा त्या वेळार तेचें जिवीत आमचे भितर आसा आनी हें सदांकाळचें जिवीत थंय कसलीच पिडा ना, कसलोच रोग ना, कसलेंच कांय मेळ्ळें आसूंक शकना. कित्याक तेचें जिवीत आमचे भितर आसा, तेचो आत्मो आमचे भितर आसा आनी हेंच तें देवाचें कारण जावन आसलें. देवान आपल्या पुताक धाडूचें कित्याक ताणें आपल्या पुता परस तुजो आनी म्हजो मोग केलो. ताणें आपल्या पुता परस तुजो आनी म्हजो मोग केलो आनी आपल्या पुताक आमच्या मोगा पासून ओपून दिलो. मोगाच्या ह्यो देवाचो वर्थ सॅक्रिफायस ह्या संवसारान अशें बलिदान असो सॅक्रिफायस केन्ना जावंक ना आनी केन्ना जावचो पासून. हालेलुया माशाकिरा बांदले मेके. तो आमचो स्वामी आसा, तो आमचो देव आसा. सदांच मतीन दवरात आमकां दुसरो देव ना, एकूच देव आसा. हो एकूच देव आसा आनी तोच आमचो रोशनार आसा आनी तोच आमचो धनी आसा. तोच आमचो आदार आसा, तोच आमचें बळ आसा. तूच म्हजो स्वामी, तूच म्हजो देव, वाखाणी तुका काळजांत. तूच म्हजो रोजनार, तूच म्हजो धोनी, वाखाणी तुका काळजांत. तूच म्हजो आदार, तूच म्हजें बळ, वाखाणी तुका काळजांत. तूच म्हजो आसरो, तूच म्हजें सूख, वाखाणी तुका काळजांत. तुझी उजवाड म्हजो सांडलेल्या गाला शिरो, विश्वास तुजेर म्हजो देवता. तुझी चुकिल्लो म्हजो
बसलो धावून तुझे सोरशी येता. तूच मोजो स्वामी, तूच मोजो देव, वाखाणी तुका काळजांता. तूच मोजो रोजनार, तूच मोजो दोनी, वाखाणी तुका काळजांता. तूच म्हजो आसरो, तूच म्हजो धनी, तूच म्हजो स्वामी, तूच म्हजें सूख, तूच म्हजो रोशनार. ओ हालेलुया. मातशें केरांदे ग्लोरिया, महिमा, स्तुती आनी वाखाणी त्या देवाक, ज्या देवान आमकां रचला, घडला, निर्माण केला आनी जो पोसता तो देव, जाणे आमचे पासत आपल्या पुताक ओपून दिला. तो देव वर तो सॅक्रिफायस, वर तो बलिदान देवान आमचे पासत केला. मोगाच्या भाव भयणानो, ओ हालेलुया. माशांदेले बेकेरा दिली. तूच मोनी तुका काळजांता. तूच मोजो वासरो, वाखाणी तुका काळजांता. Hallelujah, Masha Katralan. Oh hallelujah. देवाक दिन वासूया, देवाची स्तुती करूया. तूच मोजो स्वामी, तूच मोजो देव, वाखाणी तुका काळजांता. तूच मोजो रोजनार, तूच मोजो दोनी, वाखाणी तुका काळजांता. तू जेजू सांगात मोजो, वायट वेळार आदार तुजो, कोपान तुज्या संतोष घेतलो. तू जेजू आदार मोजो, कुरबेचो संदीर जसो, दारो मोज्या जिविताचो. तूच मोजो स्वामी, तूच मोजो देव, वाखाणी तुका काळजांता. तूच मोजो रोजनार, तूच मोजो दोनी, वाखाणी तुका काळजांता. हो हो रबाशे मासरे, माशा खमा करे हे मासरारा, वारा दिले में शारे बेंदरसे, वाखाणी तुका. O gobo shindara masehe makari alala, mosehe ribishaba, o rindala masehe. Musikedrlandere beu, तुझे असलो आनी दुसरो दिवना, म्हाका समजून घेतलो. तुझे असलो आनी दुसरो दिवना, तोलो. तुझे असलो आनी दुसरो दिवना, म्हाका समजून घेतलो.
असलो आनीक दुसरो देव ना. म्हाका आदार दितलो. समजून घेतलो. Ora fa entra massa la rantrusci ide dene clantra mastura ed anantra se mene canta tantan tente se ci deve dire va mi clora massa tra bandera va ci che tanantro sa. Thank you Jesus. Ya disa pason eva pason तुझे असलो आणि दुसरो देव ना, आसोय ना आणि जावचोय ना. तू सोबीत कायचो सागर जावन आसाय. जो तुजे भितर येता तो संपूर्ण कायेन आपले जिवीत बदलावणी करता. कित्याक तेका सजमता आनी सताक तो वेंग मारता. वेळार जितली जाणां देवाची उतर आयकतात हर एकल्याच्या जिवितान सताचो आत्मा डिक्लेअर जाताना आमी पळयता. त्या स्वताच्या आत्म्यान ती संपूर्ण कायेन आपल्या जिवीत देवाक समर्पण करतना पळयता. कित्याक देवाचे उतर क्लियर म्हणटा सत तुमकां सजमतले आनी सत तुमकां स्वतंत्र करतले. हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड. थँक यू जीसस. हालेलुया. आयचे देवाचे उतर घेवया. Matthew chapter 5 verse 21-22 कितें म्हणटा तें. पुर्वजांनी अशें सांगलेलें आसा म्हूण तुमी आयकलां, जिवेशी मारूं नाकाय. जिवेशी मारीत तो न्यायसभे मुखार जबाबदारी. 22nd लायन. तर हांव तुमकां सांगता, आपल्या पेल्याचेर राग धरता तो न्याय सभे मुखार जबाबदारी. पूण आपल्या पेल्याक पिसो म्हणटा तो महाधर्म सभे मुखार जबाबदारी. आनी आपल्या पेल्याक नश्ट म्हणटा तो शासनाचो उजो फावो तसलो जबाबदारी. आमेन. हय, जेजू क्रिस्त वेगवेगळ्या भाशेन आमकां शिडकावणी दिता. आनी ही शिडकावणी दीत आसतना जेजू क्रिस्त आदल्या करारांतलें एक उदाहरण घेता. आनी तें उदाहरण घेतना आसतना तें एग्जाम्पल घेता आसतना अशे भाशेन तो सांगता, जिवेशी मारूं नाकाय आनी जिवेशी मारीत तो न्यायसभे मुखार जबाबदारी. जशें मोइजेसान कमांडमेंट दिलेलें, जिवेशी मारूं नाकात आनी जिवेशी मारीत जाल्यार तो न्यायसभे मुखार जबाबदारी. तीच कमांडमेंट जेजू क्रिस्त आदल्या करारांतली नव्या करारान हाडटा. तीच कमांडमेंट जेजू क्रिस्त जुन्या करारांतली नव्या करारान हाडटा. आनी जेजू क्रिस्त क्लियर म्हणटा, जो कोण जिवेशी मारीत जाल्यार तो न्याय सभे मुखार जबाबदारी. आतां ही एक कमांड जावन आसा जी ओल्ड टेस्टिमेंटान देवान मोइजेसाक दिल्या आनी मोइजेसान आख्ख्या इस्रायल परजीक दिली. प्रेज द लॉर्ड. आतां देवाची उतर कितें म्हणटा, जिवेशी मारूं नाकाय आनी जिवेशी मारीत जाल्यार ते न्याय सभे मुखार जबाबदारी. सो ही कमांड आसली जी कमांड ओल्ड टेस्टिमेंटान मोइजेसाक देवान दिल्ली, ती जेजू क्रिस्तान घेतली आनी नव्या करारान लोकांक सजमयली. प्रेज द लॉर्ड. आतां जेजू क्रिस्त कितें म्हणटा, जिवेशी मारूं नाकात अशें बरयलेलें हें रिटन आसा, हें बरयलेलें आसा. ह्यो एक कायदो जावन आसा. आनी जो कोण जिवेशी मारीत कोणाक
तो न्याय सभे मुखार जबाबदारी. कित्याक ओल्ड टेस्टिमेंटान जर आमी पळयता जाल्यार एक्झोडस चॅप्टर, ड्युटोनॉमी चॅप्टर, ते चॅप्टरान पळयता जाल्यार कोण जर जिवेशी मारीत जाल्यार ताका फातरान मारूचो म्हूण एक निर्णय आसतालो, वा ताका मरासर मारूंक मरण फावो जावो तसलो निर्णय आसतालो. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. सो आदले करारान एक नियम आसा आनी तो नियम जेजू क्रिस्त घेता आनी नव्या करारान शो करता, नव्या करारान दाखयता. कितें नियम आसा तो आदल्या करारान तो लोकांक दाखयता. आतां जेजू क्रिस्त, थोड्यांक दिसता जेजू क्रिस्त नियमशास्त्र लो करूंक आयला. थोडीं जाणां म्हणटात जेजू क्रिस्तान नियमशास्त्र कमी केलें. थोडे जाणां म्हणटात जेजू क्रिस्तान फकत 2च उपारलेस दिल्यात, फकत तुजो मोग करताय तसो तूं पेल्याचो मोग कर. ना, ती खूब कितें तरी मिस्टेक करतात. जेजू क्रिस्तान 2च मॅसेज दिवंक ना. तुजो मोग करताय तसो पेल्याचो कर वा एकामेकाचो मोग करात, हे मॅसेज दिवंक ना. प्रेज द लॉर्ड. जेजू क्रिस्तान सांगला त्या जागेर, जेजू क्रिस्तान कितें म्हटलें, आनी एक हांव तुमकां आज्ञा दिता, आनी एक हांव तुमकां आज्ञा दिता हेचो अर्थ आदली आज्ञाक तेणी कॅन्सल करूंक ना. आमेन. खूब जाणांक अशें दिसता, ना ब्रदर, आतां न्हू ते जुने आसले, ते ओल्ड टेस्टिमेंटांतल्यो आज्ञा आसल्यो, त्यो आतां नव्या करारान ना. आमी नव्या करारान कृपेच्या अधीन आसा, आमी ग्रेसच्या अधीन आसा. सारकें. कित्याक जॉन चॅप्टर 1:48 म्हणटा, समृद्ध ही मोइजेसा वरवीं आली आनी कृपा आनी सत हें जेजू क्रिस्ता उदेशी आयला. आमेन. सो पळयात, कृपा आनी सत जेजू क्रिस्ता उदेशी आयला हेचो अर्थ थंय बरयलेलें आसा. कितें तर कृपा आनी सत जेजू क्रिस्त शो करता. आमेन. आनी मॅथ्यू चॅप्टर 5:17 क्लियर जेजू क्रिस्तान सांगलेलें आसा, समृद्ध वा भाकणारांक काडून उडोवंक हांव आयला म्हणून तुमी सजमत नाकात. तर हांव काडूंक न्हू, पूण हांव शांती पावोवंक आयला, हांव शांती पावोवंक आयला, म्हटल्यार हांव पुरे करूंक आयला. 18 लायन म्हणटा, हांव खरेंच तुमकां सांगता, सर्ग आनी संवसार संपपर्यंत आनी घडोंक जाय तितले घडल्या बगर समृद्ध देंवयले, म्हटल्यार नियमशास्त्रांतले एक अक्षर लेखून उणें जावचें ना, एक थिकली देखून ना जावची ना. प्रेज द लॉर्ड. सो जेजू क्रिस्तान ह्यो आज्ञा कमी करूंक ना, तर जेजू क्रिस्तान ह्यो आज्ञा स्ट्रिक्ट केल्यात. आमेन. प्रेज द लॉर्ड. कित्याक बायबल सांगता तेचे उपरांत जर पळयता जाल्यार थंय अशे भाशेन सांगता देवाचे उतर, तर हांव तुमकां सांगता, आपल्या पेलेचेर राग धरता तो न्याय सभे मुखार जबाबदारी. ओ रफा शाखाच्याना महान क्लेंद्र बुस्सेके. हय जेजू क्रिस्तान कितें म्हटल्यार, ओ अशें म्हणोंक ना जिवेशी मारीत ताका न्याय सभे मुखार, पूण जेजू म्हणटा ना, तूं जर तेचेर राग धरताय जाल्यार सेम तें सीन करताय जे सीन एक मनीस खूण मारतात दुसऱ्या मनशाचो. आमेन. प्रेज द लॉर्ड. आतां तुमी म्हाका सांगा, हे नियम तेणी लो केल्यात वा स्ट्रीक केल्यात? आमेन. हां, तुमकां सजमता, हे नियम तेणी स्ट्रीक केल्यात. आमेन. सो जायत्या जाणांक दिसता, ब्रदर हे फकत नियम आसात, फकत तेतून जेजू क्रिस्तान म्हटलें, हांव तुमकां एक नवी आज्ञा दिता, एकामेकाचो मोग करात, एकामेकाचो मोग करात, एकामेकाचो मोग करात. येस, करेक्ट आसा. जेजू क्रिस्तान सांगलें एकामेकाचो मोग करा, पूण ते एकामेकाच्या मोगान ह्यो 10 कमांडमेंट लिपलेल्यो आसात. आमेन. ह्यो 10 कमांडमेंट लिपलेल्यो आसा. जर तूं एकामेकाचो मोग करताय जाल्यार तूं खूण करचोय ना. जर एकामेकाचो मोग करताय जाल्यार तूं राग करचोय ना. जर एकामेकाचो मोग करताय जाल्यार तूं हर एक आज्ञा देवाची पाळतले जी देवान सांगल्या ती. आमेन. प्रेज द लॉर्ड. थोडी जाणां म्हणटात, ब्रदर ओल्ड टेस्टिमेंटान बरयलेलें आसलें मुर्ती पुजा करिनाका, न्यू टेस्टिमेंटान खंय जेजून सांगलां, खंयच्या चॅप्टरान सांगलां, जेजून खंय म्हटलां अशें, कितें तर नव्या करारान मुर्ती पुजा करिनाका. सारकें, सारकें. नव्या करारान खंयच म्हणोंक ना जेजू क्रिस्तान मुर्त्यो करिनाका. प्रेज द लॉर्ड. खंयच म्हणोंक ना. कित्याक? तेचें रिजन जावन आसा. पळयात, जेजू ह्यो ज्युईश आसलो, जेजू ह्यो यहुदी आसलो, आनी यहुदी परंपरेन मुर्ती पुजा जायनासली. ज्या वेळार जेजू आसलो थंय मुर्ती पुजा जायनासली. आमेन. सो जेजू क्रिस्ताक ती वस सावची घरात नसली, पूण तेंचे भितर आसली ती सगळ्यान वेगळी वेगळी पातकां. पळयात, ते सादुकी फारिजेव आसले, ते पयले कमांडमेंट पाळताले.
कित्याक बायबल क्लियर म्हणटा, जर कोणी देवाचें नांव बेमान घेता जाल्यार ताका फातरांनी मारचो, जर आनीक कितें करता ताका फातरांनी मारचो, जर देवाक कितें देवाचें नांव जर तुवें म्हणटा यावे म्हटलें तरी ताका फातरांनी मारचो. म्हणून जेजू क्रिस्ताक मारलो, कित्याक तो जेजू क्रिस्त कितें म्हणटालो, हांव देवाचो पूत. हें सीन जावन आसलें. प्रेज द लॉर्ड. कित्याक तेंचे अकॉर्डिंग तेंचे रुल्स प्रमाणे तें करूंक जायना असलें. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. पळयात बाबा, सजवून घेयात. जेजू क्रिस्तान क्लियर सांगला, हांव समृद्ध, हांव नियमशास्त्र मोडून उडोवंक ना. जर नियमशास्त्र मोडून उडोवंक ना तर 100% मोइजेसान दिलेलें नियमशास्त्र पाळूंक आयला. आमेन. प्रेज द लॉर्ड. जस्ट एग्जाम्पल घेयात, हांव कितें करता, हांव कोणाचो वचोन हांव खूण करता तर म्हजे लागीं तें पाताक जातलें? हय, पाताक जातलें. तुमी कितें म्हणटाल्यात? तुवें पाताक केलाय. खंयच्या अधिकारान तुमी म्हणटात? लॉ, नियमशास्त्र. आयज जज पासून डिक्लेअर करता ते रुल्स, ते सगळे रुल्स आसात सुरवात जाल्या मोइजेसा वरवीं. आख्ख्या संवसाराक जे रुल्स आसात ते मोइजेसाचे रुल्स आसात. लॉ. प्रेज द लॉर्ड. सजमन घेयात, इम्पॉर्टंट नियमशास्त्राचे समृद्ध नियमशास्त्र. रोमकाराच्या 7 अवेसोर आनी 12 क्लियर म्हणटा, समृद्ध नियमशास्त्र हे पवित्र जावन आसा. सो पवित्र वस्तू म्हाका मेळी कशी करतली? पवित्र वस्तू म्हाका मेळी कशी करूंक जाता? प्रेज द लॉर्ड. कितें जालां जाणा, ज्या वेळार तुमी आज्ञांक इम्पॉर्टंट दिनात पातकां तुमच्या जिवितान भितर सरता. ज्या वेळार तुमच्या जिवितान जे तुमकां देवान करूं नाका म्हणून सांगता ते जर तुमी करतात जाल्यार तुमी सीन करतात. आनी तुमी म्हणटात, ओ आमी कुरपेच्या अधीन आसा. येस, हांव आजून पासून सांगता, आमी कुरपेच्या अधीन आसा. हेचो अर्थ हे न्हू कुरपेच्या अधीन आसा म्हणून म्हाका जाय तें करूंक जाता. बायबल कितें म्हणटा, हेब्रेव चॅप्टर 3, एक पावट तुका सजमालें, स्वताची स्वताची ओळख मेवली, पवित्र आत्म्याची गोडसाण तुवें चाखलंय. तेच्या उपरांत जर तूं सीन करताय तर पाळयेन आख्ख्या सभे माजार तूं जेजू क्रिस्ताक खुर्सार मारताय. आमेन. दीस इज द सीन. बायबल क्लियर म्हणटा, जो कोण जेजू क्रिस्ताक आखमानायता तेचो नाश जातलो म्हणून. प्रेज द लॉर्ड. पळयात, सजमन घेयात, जेजू क्रिस्त ह्या संवसारान जिवीत दिवंक आयला. आमेन. तो नाश करूंक आमकां येवंक ना. जॉन चॅप्टर 3 वर्स 16 क्लियर सांगता. 17 देवान संवसाराचो इतलो मोग केलो की ताणें आपलो एकलोच पूत आमकां दिलो. कित्याक? रिजन कितें? संवसाराचो नाश ना जावच्याक, पूण ताका साशणीक जिवीत मेळच्या. पयलें इंटेन्शन सजमान घ्या, ताका नाश नाका. नाश म्हटल्यार कितें? हें कोण? नाश म्हटल्यार कितें? इविल स्पिरीट. नाश कोणाचो? सैतानाचो. नाश आमचो ना. पळयात बाबा, ही वर्सां आसात देवाची कृपेची. आनी दीस इज द टायम लायन. ही टायम लायन आसा जेजू क्रिस्त येण्याची. जेजू क्रिस्त येण्याची. प्रेज द लॉर्ड. जेजू क्रिस्त येण्याची. पळयात, सजमन घेयात, बायबल रेवलेशन कितें म्हणटा, जी कोण पवित्र आसा तेणी आनी पवित्र जावचें, आनी जी कोण मेळी आसा तेणी आनी मेळें जावचें. क्लियर जावन आसा. सो जी कोण हुशार आसा तेणी आनी हुशार जावचें. कित्याक? विजडम वाडयता. होजे चॅप्टर 4 वर्स 6. म्हजी पर्सां गिन्यानाक लागून म्हजे लागसून पयस आसा. गिन्यानाक लागसून म्हजे पयस आसा. सजमोन घेयात, देवाचें उतर ब्युटिफूल आसा. देवाचें उतर सामर्थ्यशाली आसा. आनी हांव आयज उबो आसा ते देवाच्या उतराक लागून. कित्याक? देवाचें उतर जिवें आसा. आनी तें जिवें उदक ह्या वेळार तुमचे भितर सर्वेस पर देव डिक्लेअर करता. पवित्र आत्म्याची शक्ती भितर येता. हर एक जें कितें तुमचे भितर वायट आसा ह्याच वेळार कट जाता आनी देवाच्या उतरा प्रमाणे तुमी उठोन चलोंक लागतात. आमेन. तुमी उठोन चलोंक लागतात. कित्याक? इट इज रिटन. हें बरयलेलें आसा. तुमी आयकताल्यात आनी तुमी उठ्ठल्यात. तुमी उठ्ठल्यात आनी तुमी चलतल्यात. आनी तुमी चलतल्यात आनी तुमी धांवतल्यात. तुमी धांवतल्यात आनी तुमी उठ्ठल्यात. कित्याक? अशें सर्वेस्पर बरयता. आमेन. गॉड ब्लेस बाबा. हे उतरा वरवीं तुमी ब्लेस आसात. हे उतर तुमच्या जिवितान बदलावणी हाडटले. हे उतर तुमकां स्वतंत्र करतले जेजू क्रिस्ताच्या नांवान. आमेन. गॉड ब्लेस.